गोमंतक दिसाळ्या वतीन प्रश्न मंजुषा सर्त आयोजित केली। या सर्तीचो निकाल जाहीर झाला। या वेळार गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक हांणी विजेत्यांची आणि सर्तकांची तोखणाय केली आणि उपकार आटयले। गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांचे हस्तुकी विजेत्यांक बक्षीस वाटप सुवाळो जालो। तांकां स्वतंत्ररित्या तयार करप, तांची बुद्धी स्वतंत्ररित्या विकसीत जावपाक, तांची प्रज्ञा म्हणजे बुद्धिमत्ते परस वेगळे, ताचे भितर वेगळी कला कौशल्य डेव्हलप जावपाक, हाजे खातीर भुरगो स्वतंत्ररित्या वाडटलो आनी भुरग्याची वैचारीक धारणा जी पळय ती स्वतंत्र रितीन जातली हें पळोवप शाळा हें पळोवंक शकना। तें पळोवपाची सगळी जबाबदारी आवय बापायचेर आसा। म्हणजे फुडल्या पिळगेन जर बरे भुरगे तयार जाले जाल्यार ताचें श्रेय आवय बापायकूच मेळटलें आनी भुरगे जर बरे जाले ना जाल्यार तुमी लक्षात घेयात ही जी पिढी व्हडली जातली तेन्ना ती आपल्या आवय बापायकूच दोश दितली। म्हाका आवय बापायन सारको केलो ना, म्हाका आवय बापायन स्वतंत्ररित्या वाडयलो ना, म्हाका आवय बापूय सगळें करून दिताली, हे दोश तुमच्या आंगार येतलो। म्हणजे तुमी सगळ्यांनी भुरगीं स्वतंत्ररित्या तयार करतली, ती आपलें काम आपणें करतलीं, बरोवपाचें काम आपूण करतलीं।